सर्वांकೈ नमस्कारो. हांव सी.ए. किरणा कामत. विश्वकोंकणी यूट्यूब चॅनलाचे प्रसिद्ध विशेष कार्यक्रम म्हणल्यार सी.ए. साधक. ह्या कार्यक्रमाचे सर्व वीक्षकवर्यांक हांव स्वागत करता. मे 2023 सी.ए. फायनल एग्जामिनेशनान तूं उत्तीर्ण जावन तांगेले एक सी.ए. जर्नी तांगेले एक्सपिरियन्स आमगेलोट शेअर करूंक आजी आमगेलोटू एक विशेष साधक आसाची तांणी सी.ए. अनुशाकिनी. हांगेल बगे एक किरू परिचय दिवच्याक हांव इश्ट पावता. हांणी श्री दिनेश किणी आनी श्रीमती दीपा किणी हांगेले धुव. हांणी कुकुंदूर आमगेले कारकळ निवासी. हांणी तांगेले प्री युनिवर्सिटी एज्युकेशन तशीची B.Com एज्युकेशन MGM कॉलेज उडपा तकून केला. आनी तांगेले आर्टिकलशीप तरबेती पै नायक अँड एसोसिएट्स उडपी हांगा आर्टिकलशीप कंप्लिशन केला. तुमकां आमगेले सी.ए. साधक कार्यक्रमाक हांव विश्वकोंकणी तर्फेन स्वागत करता. संवादन सुरू करचे फुडें तुमकां फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रॅच्युलेशन्स फॉर क्लियरींग युअर सी.ए. फायनल एग्जामिनेशन. थँक्यू. तुमकां सी.ए. म्हणलें टायटल म्हणलें, सो आतां रिजल्ट येत तरी सी.ए. म्हूण टायटल घेत तरी कशी फील जाता सर? मस्त खुशी जाली म्हाका. एक समाधान म्हळ्यार तितली राशी सी.ए. फायनल बूक वापस वाजूच्या ना नव्यान म्हण एक मस्त खुशी जाली म्हाका. त्या खुशी तुमगेल्या तोंडान तूं कळटा. सो कोण जाल्यार सी.ए. फायनल जाता तरी कशें दिसता म्हळ्यार तांगेले तोंडा पळयल्यार कळटा की तांणी कितली खूश आसाची म्हूण सांगून. तुमी एक सी.ए. कोर्स परस्यू करता और एक सी.ए. कोर्स म्हळ्यार आसा हांव एक कोरी येता म्हूण केदां डिसायड केलें? 10th जाता तर म्हाका सायन्स घेवचें इश्ट नाशिल्लें. तशें एक ऑप्शन म्हळ्यार कॉमर्स. तेन्ना म्हगेलो अण्णा सी.ए. परस्यू करता आशिल्लो. तशी हांव 12th आसतना अण्णा सी.ए. करतास म्हूण म्हाकाय सी.ए. करता म्हूण हांव सी.ए. रिजिस्टर केल्लो. तशी जनरली टफेस्ट एक्झाम ऑफ इंडिया म्हणटात, वन ऑफ द टफेस्ट एक्झाम. सो इट नीड्स ऑलमोस्ट एक आमी 5 वर्स फूल डेडिकेटेड जावन हे कोर्सा बगे आसका आनी पुरा सोण आमी सी.ए. म्हणल खातीर आसका. सो ह्या 5 वर्सान तूं म्हण सी.ए. कोर्सा जर्नींग तूं तुमगेल्या मेंटर और गो टू पर्सन कोण म्हूण निंगूच्या इश्ट पावता? फर्स्ट मेंटर म्हळ्यार म्हगेलो अण्णा वरेन सी.ए. सो CPT रिजिस्ट्रेशन CPT दाखून फायनल ते कसं नसल्यार हांव ताका निमगूच आशिल्लें. म्हगेलें एग्जाम रेजिस्ट्रेशन दाखून रिजल्ट पळोवप ते ताणें केलें प्रत्येक. तशी ही इज माय बिगेस्ट सपोर्टर. ताची हांगेले अण्ण वरेन सी.ए. वेंकटरमण किणी प्रॅक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंट इन मँगलोर. सो तुमगेल्या बिगेस्ट इन्स्पिरेशन और रोल मॉडल और मेंटर तांणी तशें रे. येस. सो पुरा जेन्ना गोत म्हणजे आर्टिकलशीप आमगेल्या सी.ए. कोर्सान तूं वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग इज आर्टिकलशीप. इट प्लेज अ व्हेरी बिग रोल. सो 3 वर्स ऑलमोस्ट आमी एक प्रॅक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंटाल अंडर काम करताची. सो म्हगेलो क्वेश्चन कसं म्हळ्यार हे आर्टिकलशीप तुमकां कशी हेल्प जाल्लें तुमगेलें सी.ए. फायनल क्लियर करूंक और कशी एक्झॅक्टली तुमी वर्क केलें त्या टायमार? आमकां आर्टिकलशीप आसतना सी.ए. फायनलाचे प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स मेळ्ळा. तशी त्या प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स आमकां स्टडीसान मस्त हेल्प जाला. आनी प्रति शेनवारा आमगेल्या ऑफिसान तूं सॅटर्डे सेशन्स आशिल्ले. तांत फायनल रिलेटेड टॉपिक्सा सेशन घेता आशिल्ले. त्या सेशनाक प्रिपेर जावचें आनी एकल्यान सेशन घेतिल्लें आयकून आमकां मस्त हेल्प जाल्ला. आनी सरय मस्त इंटरॅक्टीव जावन आमकां गायड करता आशिल्ले. तशी त्या आमकां मस्त हेल्प जाला आर्टिकलशिपान तूं प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स एंड दॅट सॅटर्डे सेशन. ओके. सो तुमी हे सी.ए. कोर्स सी.ए. फायनल म्हणच्याक केदां प्रिपरेशन स्टार्ट केलें? हांव आर्टिकलशीप आसतना प्रिपेर केला. आफ्टर म्हगेल्या ऑफिस वर्क जाता तरी हांव डेली घरा येवन लेक्चर्स पळयता आशिल्ली, यूट्यूब लेक्चर्स. ताजे टू माय समरी नोट्स करता आशिल्ली. हांव आर्टिकलशिपा आसतना म्हगेले प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट कंप्लीट करता म्हण एक गोल आशिल्ला. सो हांव आर्टिकलशिपा आसतना प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट पुरा कंप्लीट केलेले. मागीर स्टडी लिवांत आसतना हांव थियरी सब्जेक्ट आनी रिविजन करता आशिल्ली. पुरा यंगस्टर्सांक आनी युथ्साक अशें मेन प्रॉब्लम म्हळ्यार सोशल मिडिया आनी सोशल मिडिया डिस्ट्रॅक्शन बेजिकली वाजितान आनी पुरा. सो तुमी हे सोशल मिडिया तकून कशी दूर आशिल्लीची? आय एग्री. हांव तुमगे स्टेटमेंट एग्री करता. जाल्यार म्हळ्यार सोशल मिडियान तूं पळयतना आमगेले फ्रेंड्स आनी पुरा जाणी गम्मत करता आसा ती म्हूण दिसता. तर त्या पळयतना आमकां आनीक आमी हांगा आसा ती आनीक म्हण आमकां ते आनीक गिल्ट फील जाता. ते मस्त डिस्ट्रॅक्ट करता आमकां स्टडी एग्जामा वेळार. तशी हांव एग्जाम बरयतना आनी म्हगे स्टडी लीव आसतना पुरा सोशल मिडिया अकावंटा देखून हांव डिएक्टिवेट करून दूर आशिल्ली. कसं म्हळ्यार म्हाका ते ताजे निमित्त म्हाका अफेक्ट जाता आशिल्ला म्हणून हांव दूर आशिल्ली.
केला जाण म्हणटाची सोशल मिडिया एक फ्री टायम हॉबीशी यूज करताची म्हणून. सो तुमकां वाचून न्हू तुमी एक ब्रेक घेतना तुमी कशी टायम पास करतले, कसं डिफरंट करतशिले अदर दॅन युजींग सोशल मिडिया ऑर. हांव म्हगेल फ्री टायमान तूं बूक वाचीत आशिल्ली, काणी बूक, महाभारता बूक तशें. आनी म्हगेल हांव म्हाका घरा कामान तूं स्वल्प हेल्प करता आशिल्ली त्या ब्रेक टायमान तूं, तेन्ना म्हाका चिके रिलॅक्स जाता आशिल्लें. सो दॅट वॉज युअर मेन पॉयंट ऑफ रिलॅक्सेशन, कशी तुम्ही रिलॅक्स करतशिले अदर दॅन स्टडीज. येस. सो अनेक क्वेश्चन, तुमगेल स्टडी पॅटर्न कशें आशिल्लें, तुमी कशी तुमगेले डे प्लॅन करता आशिल्ले, तुमगेले बेसिकली स्टडी प्लॅन कशें आशिल्लें. हांव आर्टिकलशीप आसतना प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्स कवर केलेले. म्हाका थियरी सब्जेक्ट स्टार्ट केलेले हांव स्टडी लिवान तूं. सो इतले म्हयने भितर म्हाका इतले सब्जेक्ट कवर करका आनी रिविजन इतले दीस भितर करका म्हण आशिल्लें. सो तशी म्हागेल थियरी सब्जेक्ट चिके वीक, हांव थियरीन चिके मातशी तशी दिवस म्हळ्यार वरी हांव फर्स्ट हाफान तूं थियरी सब्जेक्ट वाचीत आशिल्लें डेली. तशी मागीर त्या जाली कुडल्या तान मागीर 1 म्हयनो की 2 म्हयने आसता म्हणटान हांव रिविजन करता आशिल्ली. फर्स्ट एटेम्प्टान हांव एक चुकी केलेलें म्हळ्यार मॉक टेस्ट बरयली आशिल्लें. ते मॉक टेस्ट बरयनातील म्हाका ताजे मॉल फर्स्ट एटेम्प्टा रिजल्ट येतार कळ्ळें कसं ना म्हणून. सो त्या चुकी हांव सेकंड एटेम्प्टान रिपीट करनी. मॉक टेस्टाच कसं इम्पॉर्टन्स म्हळ्यार टायम मॅनेजमेंट. सो त्या इतली 100 मार्काचे पेपर 3 घंटे भितर बरोवचें म्हळ्यार मस्त कश्ट आसा. सो त्या हांव सेकंड एटेम्प्टान बरोवन सो त्या मिस्टेक रिपीट जायना तशी पळयला हांव. वय. सो तुमी म्हणचे कसं म्हळ्यार प्लॅनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट CA कोर्स. वय. हार्ड वर्क टू स्मार्ट स्टडी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. करेक्ट. सो स्मार्ट स्टडी इज ऑलवेज बेटर दॅन एनिथिंग एल्स. वय. ओके. अनेक क्वेश्चन, तुम्ही कोचिंग CA फायनला कोचिंग घेतला की ऑर एल्स तुमगेल विवा प्रकार इज कोचिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक CA फायनल क्लियर करता जाल्यार कोचिंग जावपाचीच वे. हांव कोचिंग घेयनी. ICA तांगेला युट्यूबान तूं लेक्चर सिरीज आशिल्ला, प्रत्येक टॉपिका वयरी डिटेल्ड लेक्चर्स घालता आशिल्ले. हांव आर्टिकलशीप आसतना आफ्टर म्हगेल्या ऑफिस जातरी तांचे पळोवन समरी नोट्स करता आशिल्ली आनी रिविजन युट्यूब रिविजन लेक्चर्स पळोवन तांतू प्रिपेर केलेले. म्हाका खंयच्या कोचिंगा म्हण वचून आनी म्हाका कसले डावट आसा म्हण जाल्यार म्हगेले अण्णाले क्लियर करता आशिल्ली. सो म्हाका त्या कोचिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हण म्हाका तितली कळ्ळी. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमी दोन्ही ग्रुप ओट्टू बरोवन पास जालेले की विंगड बरयल्यान एग्जाम. हांव दोन्ही ग्रुप ओट्टू बरयलेले. ओके. सो म्हगेल क्वेश्चन कसं म्हणारी, तुम्ही सांगला म्हण की हें तुमगेलें फर्स्ट अटेम्प्ट नाही. सो वॉट वर द सम ऑफ द मिस्टेक्स, तुम्ही खंयचे तुमगेल प्रकार आत्तां एनालिसीस करतना आफ्टर पासिंग युअर एग्जाम्स तुमकां कसं दिसता, तुम्ही कसं चुकी तुमगेल फर्स्ट अटेम्प्टा केल्लेले आनी ते ओवरकम कोरून पास तोकून पास जाले फेल तोकून. तावड म्हळ्यार वरी म्हगेल्या फर्स्ट अटेम्प्टा मिस्टेक इज टायम मॅनेजमेंट. म्हाका फर्स्ट अटेम्प्टान मॉक टेस्ट बरोवचो म्हाका टायम मेळ्ळी आशिल्ल्या, तशें हांव मॉक टेस्ट बरें नाशें एग्जामाचे आमकां येयली. सो म्हाका ते 100 मार्का पेपर 3 घंटे भितर कवर करचें म्हाका मस्त कश्ट जालें. ताजे निमित्त म्हाका कवर करूं जाय न्ही फुल्ल आशिल्लें. तशी हांव सेकंड अटेम्प्टान तूं मॉक टेस्ट बरयला, म्हगेलें ते 3 घंटे भितर जाता म्हूण म्हाका एक कॉन्फिडन्स येता, टायम मॅनेजमेंट कळटा आनी तुमकां ते जाता म्हूण एक कॉन्फिडन्स येता. तशें त्या बरोवन म्हगेला हेल्प जालें म्हाका ते. ओके. सो अनेक क्वेश्चन कसं म्हणारी, पुराजने म्हणटाची लास्ट डे रिविजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तुमी तुमगेले पुराजना गोत्ता आमगेले CA कोर्सान तूं एक दीस मात्र फूल दीस रोज मेळचे एग्जामा, प्रत्येक एग्जामा एक दीस गॅप आसता. सो तुमी ते लास्ट डे रिविजन कशी प्लॅन केल्लें, इज इट रियली इम्पॉर्टंट लास्ट डे रिविजन. लास्ट डे रिविजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. CA सब्जेक्ट्स मस्त वास्ट आसा. एंटायर सब्जेक्ट त्या फुडली 1.5 दिसांत कवर करच्या म्हणजे साध्य ना. तशी हांव वाजितना इम्पॉर्टंट टॉपिक्स पुरो मार्क करून दवरलेले. तशें एग्जामा फुल दीस हांव ते इम्पॉर्टंट टॉपिक्स डिटेल पळयले. मागीर व्हरलेले टॉपिका कंपेर केल्यार हांव त्या इम्पॉर्टंट टॉपिक्स मस्त पळयले. त्या म्हाका एग्जामा बरयतना उडगास येता ते फुल दीस वाजिला म्हूण. तशें ते इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आनी समरी नोट्सांनी करून दवरलेले, तांचे वाजिलेले हांव एग्जामा फुल दीस. सो लास्ट डे रिविजन इज मस्त इम्पॉर्टंट. ओके. अनेक क्वेश्चन, फर्स्ट 15 minutes ऑफ एग्जाम्स पुराजना गोत्ता आम क्वेश्चन पेपर दिवन वाजूच्या सोडताची म्हूण. सो त्या टायमार कशी फिलींग आसता ऑर कशी तुमगेल मेंटल प्रेशर हँडल करूं, तुमी कशी केल्लें तुमगेल एग्जाम्सान तूं. फर्स्ट 15 minutes आमी क्वेश्चन वाजूच्या दिता ती,
तेन्ना हांव खंयचे क्वेश्चन बरयल्यार म्हाका कितले मार्क चड मेळटा, खंयचे क्वेश्चन हांव बेस्ट वेर प्रेजेंट करी येता म्हूण त्या क्वेश्चन सिलेक्ट करता आशिल्ली. त्या क्वेश्चन वाचून न्हू त्या क्वेश्चन वाजीत आशिल्ली. त्यार म्हाका टायम सेव जालो मुखार इच्छांतू. म्हळ्यार त्या क्वेश्चन वापस वाजू का म्हण ना न्हू, ते 3 घंटा एग्जाम बरयतना. त्या 15 मिनिट्सान खंयचे क्वेश्चन जावं का म्हूण हांव सिलेक्ट करता आशिल्ली. सो तुम्ही म्हणजे त्या 15 मिनिट्सान तू आम्ही स्ट्रॅटेजी स्ट्रॅटेजिकली सिलेक्ट करता खंयच्यान तूं कितली लायक प्रेजेंट करूं येता आनी खंयचे अटेम्प्ट केल्यार चड मार्क मेळटा, खंयच्याक तुमी लायक प्रिपेर जाल्ली ती म्हणून सिलेक्ट करूं येता. आणि लास्ट क्वेश्चन पुरा जने मस्त जनांनी CA फायनल जावो, CA खंयचे एग्जाम जावो आनी बरोचे आसाचे. सो मस्त जना हें मोटिवेशन जाता. सो तुमी तांकां कसं एक मेसेज दिता की कशी हें CA परस्यू करूं येता और तुम्ही कशी केल्लें और कसं करूं येता सो दॅट तांणी इजिली हें एग्जाम क्रॅक करूं येता नेक्स्ट येवचे एग्जामान तो म्हणून. तुमी एक आमगेल्या वीक्षक वर्यांक ताजे बग्गे उलोवंक म्हणून. म्हगेलें एक सजेशन म्हणल्यार मॉक टेस्ट बरया. मॉक टेस्ट बरोवच्या वचून तुमकां कॉन्फिडन्स येता आनी तुमकां तें टायम मॅनेजमेंट कळटा. तशी हांव एक सजेशन म्हगेलें मॉक टेस्ट बरया, एटलिस्ट 1 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्जाम. इतले वेळ तुमगेले एक्सपिरियन्स शेअर केलेल्यांक तुमकां धन्यवाद समर्पण करता. तशीची पुरा CA स्टुडंट्स हे प्रोग्राम पळोवन पुरा जनाक हेल्प जाता म्हणून लेखताची पुरा वीक्षक वर्यांक हांव धन्यवाद समर्पण करता.